नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जाणा आसतले आमच्या गोंयच्या राजकारणान जे आसा ते सद्या खतखते चालू आसा. आमच्याच न्ही तर महाराष्ट्र आनी गोवा ह्या दोनूय राज्यांनी जे आसा ते पॉलिटिक्सान खतखते चालू आसा. पुणून आनी हे खतखते जे आसा ते खतखते आमी IPL सारके पळोवंक शकतात. IPLाक 2-3 वर्सांनी ऑक्शन जाता आनी आयज जो मनीस ह्या टिमीक खेळटा तो दुसऱ्या वर्सा दुसऱ्या टिमीक खेळटा. पुणून स्थानीक राजकारणान आयज जे आसा ते ब्लेम गेम चालू आसा. हें आमकां IPLान पळोवपाक मेळना. पूण आमच्या राज्यान आमच्या गोंयच्या जे राजकारण आसा तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा. सुरवात जाता जेन्ना आमच्या गोंयांत कॅसिनो येयलो 1999 तेन्ना खुबशे जे राजकारणी ऑपोजिशन आसले आनी कांय रुलिंगान आसले. म्हणजे ऑपोजिशन जे आसले तांच्यांनी खुबशे प्रण घेतले की 100 दिसांनी कॅसिनो काडटले जावं आनी खुबशे आंदोलनां केली. मागीर सरकार वेगळे जाले, दुसरे सत्तेर आयले. पुणून ताच्या उपरांत हे कॅसिनो आसा ते इतली वर्सां जाली अजुनूय त्याच जाग्यार आसा. म्हणजे 25-26 वर्सां जाली कॅसिनो कोण हात लावंक पावना. ताच्या उपरांत आमी मायनिंगेन पळयले 2008 जे आसा ते मायनिंग बंद जाल्यो आनी खुबशे आरोप जाले. 35,000चो घोटाळा आसा म्हणून अशें ऑपोजिशन लिडरांनी सांगले आनी केसी जाल्यो, केस फायली जाल्यो. ताच्या उपरांत आंदोलनां जालीं. आमचे जे ट्रक ओनर्स आसले तांकां जेन्ना आंदोलनां केलीं तेन्ना मार पडिले आनी कितलेशेच लोकांचे जॉब गेले, कितलेशेच लोकांचे पयशे आसा ते बुडले, बँको बुडल्यो, जावं कितलेशेच जे लॉस आसा ते ह्या मायनिंगेच्या रुपान आमच्या पब्लिकेक सोंसचे पडले. पूण जेंच्यांनी हे सगळे ब्लेम गेम केल्ली म्हणजे 35,000चो जो घोटाळो आसलो अशें सांगलेले तातूंत कोणाकूच आयज पर्यंत तातूंत कोणूच सिद्ध करूंक शकले ना. आनी आयज जे लोक ब्लेम करताले तेंच्या वांगडा जे ब्लेमर आसले ते तेंच्या वांगडा आसा. म्हळ्यार एका खतखते म्हणपाचें काय आनी कितें. आनी जेन्ना मायनी बंद जाल्यो तेज्या उपरांत गोंयाक लागून इन्कम येवपाचो सोर्स जालो कॅसिनो. म्हणजे एटलिस्ट 25% जो इन्कम आसा तो कॅसिनो कडल्यान सरकाराक मेळपाक लागलो. अशे खुबशे गजाली जावन गेल्यो पुणून कोणाकूच जे पॉलिटिशियन आसा तांकां कांयच फटको बसना. पूण सामान्य मनशाक हाजो सगळ्याचो फटको बसलो. आतां आमी डबल ट्रॅकिंगाचेर पावया. आतां सद्या ज्वलंत विशय आसा तो डबल ट्रॅकिंगेचो. आनी डबल ट्रॅकिंग हे कितलेशेच दीस जाले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसा, कितलेशेच दीस जाले गोंयांत येवपाक सोदता. म्हळ्यार जो एक सिंगल ट्रॅक आसा ताजेर आनी एक ट्रॅक घालून अशें आमच्या जाणकारांचें म्हणणें आसा की हे जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातलें तेन्ना गोंयच्या ट्युरिजमाक बरें वाव मेळटलो. गोंयांत जे ट्युरिस्ट आसा ते भरपूर येतले. खरेंच काय हे डबल ट्रॅकिंग आसा ते गोंयकारांच्या बेनिफिटाक लागून घालता, ते इंट्रस्ट ऑफ स्टेटाक लागून घालता? ना. हाज्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा. जे राजकारणी आसा, ऑपोजिशन आसा, जावं आतां सद्याचो सरकार आसा, हांच्यांनी खूब वर्सां पयलीं कोलाक जो आसा काही लोकांनी विरोध केलो, काही लोकांनी समर्थन केलें. आमी आतां पळयतात ज्वलंत इश्यू म्हळ्यार कोळसो. आनी हे कोळशाचो इश्यू आसा तो खूब जेन्नाच्यान MPDन कोळसो हँडलिंगाक घेतलो तेन्नाच्यान इश्यू चालू आसा. खुबशे पर्यावरण प्रेमींनी हाका विरोध केलो. म्हणून आतां सरकार जे आसा एक जो प्रोजेक्ट हाडटा तो म्हणल्यार डबल ट्रॅकिंगाचो. हाका आंदोलनां हेका लागून डबल ट्रॅकिंगाक लागून आंदोलनां खूब जालीं आनी कितलेशेच दीस जाले हो जो प्रोजेक्ट आसा तो रखडलो. पूण फाटल्या दिसांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी रेल्वे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी ट्वीट केलें की गोंयान हो परत जो आसा तो डबल ट्रॅकिंग घालतले. आनी सरकार जेन्ना लोक विचारपाक वयता हो डबल ट्रॅकिंग कित्याक लागून घालतले तेन्ना सरकाराच्या वतीन सांगता की गोंयच्या ट्युरिजमाक वाव मेळचो म्हणून हो डबल ट्रॅकिंग करता. पूण एक्चुअली हो डबल ट्रॅकिंग आसा तो आमकां तरी सामान्य लोकांक खबर आसा की तो कोळशाक लागूनच करता. पूण जेन्ना हांगासर गोंयांत हे कोळशाचें एक्सपेन्शन ना म्हणटा आसतना करतले तेन्ना पार्ट्यो वेगळ्यो आसतल्यो, सरकार वेगळे आसतले, मनीस वेगळे आसतले, जावं मनीस तेच आसतले ते दुसऱ्या सरकारान आसतले, दुसऱ्या पार्टीन आसतले आनी परत ते एकदां ब्लेम गेम करतले. म्हळ्यार सद्या ते तेंची जी आसा ती एकामेकाचेर ब्लेम गेम चालू आसा. आतां तुमी पळयतात की आयच्या जे सरकारान लोक आसा ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले, ते आयज BJPन आसा. म्हणून ते आयज म्हणटा की ते काँग्रेसीन केले. म्हळ्यार पार्टी करता ना की ते मनीस डिसिजन घेता. म्हळ्यार जस्ट लोकांक
पिसोवपाचें कामां हांगासर चालू आसात फक्त ब्लेम पूण हेजो फटको जो आसा तो लोकांक बसता. आमी पळयतात की तेन्ना मायनिंगेच्या टायमार खुबशे लोकांचे आयज बेकार लोक पडलेले आसा आनी हेजो फटको फक्त लोकांकूच पडलेलो आसा. सरकार दरबारी जे लोकांनी एकामेकाचेर जे ब्लेम गेम केली पूण तेंचेर कांयच इफेक्ट जावना. ते आयज थंयच आसा, त्याच जाग्यार आसा, ते सरकारांनीच आसा, ते आमदारूच मंत्रीच आसा, पूण लोकांची हांगासर वाड लागली. तशेंच कोळशाचें जातलें. आयज ना म्हणटा पूण फाल्यां तो कोळसो आसा तो एक्सटेंड करतले, एक्सपांड जातलो आनी आमच्या गोंयच्या जनतेक हेजो खुबसो पर्यावरणाक हेजो फटको बसतलो, ट्युरिजमाक हेजो फटको बसतलो आनी आमचे गोंयचे आसा ते ट्युरिजम सेक्टर इफेक्टेड जातले. आयज आमी पळयतात की आमचे गोंयचे जे ट्युरिजम सेक्टर आसा जातून आमचे स्टेक होल्डर मेन म्हणल्यार आमचे टॅक्सीकार आसा तांकां हेजो कितलोसोच जे आसा ते बाबडे त्रासान पडलेले आसात. तांकां सारको काम धंदो ना. एप बेस्ड टॅक्सीक लागून तेंची आंदोलनां चालूच आसा की एप बेस्ड टॅक्सीस आसा ते बंद करच्यो पूण सरकार दरबारी तांकां अजुनूय न्याय मेळना. तांकां वयल्यान फाटल्यान जे माफिया आनी कितें नांवां दवरून तेंची बदनामी करतात. म्हणजे एक्चुअली गोंया सारक्या राज्याक गोवा इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. गोंय एक राज्य आसा आनी गोंयाक एप बेस्ड टॅक्सीची एक्चुअली गरजूच ना. एप बेस्ड टॅक्सी फक्त मेट्रोपॉलिटन सिटीनीच चलता. कित्याक तर एप बेस्ड टॅक्सीचो हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो एक्चुअली जेन्ना आमी खंय तरी कामाक वयता जावं दुकानांनी वयता तेन्ना आमकां रिक्षाक जेन्ना आमी एक रिक्षा म्हणून आडयतात तशेंच टॅक्सीकाराक आमी फोन करून एप बेस्ड टॅक्सी आमी बूक करता आनी ते थंय 2-3 मिनटांनी पावता. अशी सुविधा मेळपाक लागून एप बेस्ड टॅक्सी केला. पूण जो गोंयान येवपी मनीस आसता तो ट्युरिस्ट आसता आनी आमच्या ज्या ठिकाणार तो ट्युरिस्ट म्हणून येतलो त्या ठिकाणार आमकां जे आमचे टॅक्सीकार भाव आसता ते अवेलेबल आसता. रेल्वे स्टेशन आसूं जावं एअरपोर्ट आसूं बस स्टँड आसूं खंयच्या जावं हॉटेल्स आसूं सगळ्याक ते अवेलेबल आसता. मागीर ते जेन्ना अवेलेबल आसता तेन्ना एप बेस्ड टॅक्सीची गरजूच ना. एप बेस्ड टॅक्सी मोस्टली फक्त मेट्रोपॉलिटन सिटीच्या सुविधेक लागूनच आयिल्ले. पूण आयज तेजो जो आसा तो गोंयान उपयोग करता आनी गोंयचे जे टॅक्सी होल्डर्स आसा ते जे टॅक्सी चालक आसा तांकां हेजो फटको बसलेलो आसा. आनी अश्यो खुबशे गजाली आसा आमच्या गोंयाक लागून आनी हाजो फटको जो आसा तो सर्वसामान्य लोकांकूच बसता ना की खंयच्या राजकारणी लोकांक.